सासना सांगवाय घेऊन तुये सगळ्या जाग्यार घालून तुये सासना सांगवाय घेऊन तुये सगळ्या जाग्यार घालून तुये Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोले घेऊन तुये Emmanuel, आमचे मोदे देवूंक तुये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज ह्या मिसाच्या बलिदानान आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यां खातीर आमी मागतल्यो किरीत भाशेन देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून आपल्या जिवितांत तांणी खरेंच जेजू दाखयता ते मार्गदर्शन तांणी बरे तरेन पाडूंक आनी आपलें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन नवसरून ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा तेन्ना नातालांचे पुर्वेक आमी उदीक आनी उदीक तयार जावंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आमचे फिरगोजेंत जोरा फेर्नांडीस लग्न जाता ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. आज लग्नाचो वार्षिक दीस समोर उमता एलिसन आनी मवीरा बार्बोसा तांचे खातीर आमी मागुया देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज सामान्य पवित्र सभे बराबर आमी क्रिस्तियानाचो चवथो आयतार पाळटा. ह्या संवसारांत क्रिस्ताच्या येण्याचें कारण म्हणल्यार मनीसकुळाक पातकांतले मेकळेपण दिवंक. आयचो विशय तो आपले पोजेक पातकांतली सोडयतलो. ह्याच स्वताचो आमकां उगडास करता. तशेंच आयज आमी आमच्या गोंयदामांवच्या महादोन प्रांतांत कम्युनियो आयतार पाळटा. कम्युनियो आयताराचो हावेस म्हणल्यार आमच्या भारतांत आसलोले दुर्बळ दोन प्रांतां आनी गरजेवंत धर्मीक संस्था पासत मागूंक आनी तांच्या आर्थीक गरजांक पावोवंक. हे मिसा उदारपणान आनी निस्वार्थीपणान पाळटा तेन्ना आमी आमच्या देशांतल्या गरजेवंतांक दुर्बळ आनी अवघड परिस्थितींतली सोडयतल्या आनी मनशाक तरेकवार वायटांतली सोडोवचो जेजूचो वावर ताच्या मना प्रमाणे आमी फुडें व्हरतल्या. हेच करूंक आयच्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी बाबा भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हे वेळार ही प्राचीत रितीन आमी फावो ते परी वांटो घेवया. आमचे मुखार आमी किरीत भाशेन ह्या क्रिस्त येण्याचो आटो पळयता. क्रिसमस रीद आमी ताका म्हणटा. आमचे मुखार ती आसा. मागतलो आसलो आमी सगल्यांनी ताची नदर मारूंक. थंयसर 4 वाती आसात. किरीत भाशेन ह्या क्रिस्त येण्याचो आटो आमचो आसा ताचेर आमी नदर मारुया. जेजून पोरजेक पातकांतली सोडयली. काडोखी जिवितांतान तिका कुरपेच्या पोरसुळीत उजवाडांत हाडली. आमच्या दोळ्यां मुखार हो क्रिस्त येण्याचो आटो आसा. ताचेर आसलेल्यो पेटोय नासलेल्यो ह्यो वातयो आमच्या काडोकाच्या पातकी जिविताक त्यो खुणायतात. ह्या खुणीचे नदर तिरावन आमच्या जिवितांतलो काडूक आमी ह्या वेळार आमी ओळखुया. सगळे आमी हात जोडुया, दोळे दाखुया. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी हे आट्यांत आसलेले वातीचेर आमची नदर आमी मागीर दवरुया.
सुम्या जेजू वाट चुकून पातकाच्या काडोकी कोंडांत घुस्पोतल्यांक तुवें उजवाडाचो मारूग दाखयलो. आमचे सूर भोंवतणी ओदी करून आमच्या देसांत आमी दुर्बळकायेचो काडूक जायते पावटी पडयला. पूण साबार घोडितांनी ह्या काडूकांत बुडून आसलेल्यांक उदारपणान पावूंक तांकां उजवाडांत हाडचें कार्य आमी विसरल्या. अशें आमचे भितर आपस्वार्थाचो काडूक आमी वाडयला. उजवाडाचो उजवाड तूं जेसू आमचो काडूक पयस कर. आपली अस्कोताय ओडकून घेतल्यांक जेसून उजवाडाची वाट दाखयली. हेंच कुणावंक आमी आतां क्रिस्तांच्या आट्याची वाट पेटयतल्या. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. पातकां तुली सोडूंक आमकां उजवाडांत हाडूंक आमकां आमची पातकां उतरून हाडून सासणेक जिणे दाखोवंक बोलतो. तारकाये बेगी बेगी मोळ बावेली उतरुशी. तारकाये बेगी बेगी मोळ बावेली उतरुशी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कुडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणू जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी कुसा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग. ती पातालांतले कोलायेंतली वो उंच स्वर्गा वेली जावन. पूण आकाशान प्रतिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घोराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस जाल्या. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमान्युएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. परतून म्हणुया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक.
ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोळक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मुख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पर तो. बागयोंत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिठी वेले वाचप. दोर्मदूत जावंक आपयलोलो जेजूचें शूव वर्तमान परगटूंक विचून काडलेलो पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, ही चीट बरयता. ती खबर ताणें आपल्या बाकणाऱ्या उद्देशी पवित्र पुस्तकार आदींच फुडें बासायलोली. ती आपल्या पुता संबंदी रोगता मासा पोरमणे तो दाविदाच्या कुळींतलो ताका जल्मलो, पूण पवित्र कोतात त्या आत्म्या पोरमणे तो बळान आनी पदवेन भरलोलो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळ्या वेदिशा राष्ट्रांक भावार्थान देवाक कालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फुक्या देणे फावो जाल्लें आमकां दोर्मदूताची जबाबदारी. तांचेय मोदें तुमी जेजू क्रिस्ताची जावं देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यान. रोमा शारांत आसलेल्या तुमाम सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें उद्गार. पळयात, एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जोल्म दितली, आनी इमानुएल म्हणगे आमचें मोदें देव ताका नांव घालतली. सुरविस्पो तुमचे सवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता,
मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव म्हूण नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ महानी. प्रितीच्या भावा भयणीनो, गेल्ल्या शेंकड्यांत आमी जायत्यो वस्तू घडल्यात त्यो आयकता. आनी 4 शेंकडे आदीं भावा भयणीनो, अंत्योकेच्या एका शारांत, अंत्योकेच्या ह्या व्हडल्या शारांत बिस्पाचो परिशद थंय एकठांय जालो. आनी थंय बिस्पाचो परिशद इगुर्जे भायर व्हडल्या माटवान तांणी हो परिशद लोकांक एकठांय केलो. बिस्प सगळे थंय एकठांय जाता भासाभास करता आसतना एक नायकीण थंयसरल्यान पासार जाता ती तांणी पळयली आनी बिस्पांनी आपली मान सोकला घाली, तिका पळोवंक ना. असल्या वेळार नॉनूस म्हणटा तो एक बिस्प तिका वळखतालो. ताणें तिचे पासत रुदोन केलें, आपूण तिच्या पातकां खातीर रडलो आनी तिचे पासत ताणें प्रार्थना केलें. भाव भयणीनो, ह्या वस्तुरेक ह्या बिस्पान आपल्या खातीर प्रार्थना केलें म्हूण गमलें. ती ह्या बिस्पाचे किरीत भाशेन उपकार आटोवंक ताका भेट करूंक गेली आनी भेट केल्या उपरांत आपलें जिवीत तिणें बदल्लें सगळेंच. जेजूक तिणें मानून घेतलो. जेजू आपलो सरवंडार म्हूण ह्या संदान साक्रामेंतान आपल्याक आपली पातकां बक्षिलीं, आपल्याक सगळे ह्या जिवितांतलें मेकळेपण मेळ्ळें आनी जिवितांत शांती मेळ्ळी म्हूण तिणें अणभवलें आनी जेजू खातीर आपलें जिवीत तिणें भेटयलें. आज पवित्र सभा ही नायकिनीक बाबा भयणीनो सांत पेलाजिया म्हूण पाचारता. तिका खरेंच आपल्या जिविताची नवसोनी केल्या उपरांत जेजू खातीर ती वावुरली. आपलें जिवीत सगळें जेजू पासत तिणें भेटयलें, बरे तरेन जियेली, दुसऱ्यांक एक उदाहरण जालें आनी नवसोरलेलें जिवीत सरवंडरा पासत भेटून ती ह्या संवसारांत जियेली. बाबू क्रिस्त येण्याच्या काळांत 4थ्या आयतारांत आमी भितर सरता आनी आमी म्हणटा लागशिल्ली तयारी नातालाचे पोरबेक. हाका लागून पयलें वाचप आमकां किरीत भाशेन इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप मेळटा. आकाज राजा किरीत भाशेन ताचे दुस्मान ताका सरभोंवती वेळो घालतात. जुदाचो राजा तो आसता आनी सगळे दुस्मान ताका वेळो घालून आक्रमण ताचेर करतात. दे अटॅक हिम फ्रॉम ऑल सायड्स आनी आपल्याक आक्रमण करतात म्हणून ताका लोक म्हणटात सर्वेस्पराक उलो मार, देवाचेर तूं पातयेता, देवाक उलो मार, देव तुका पावतलो. आनी भावा भयणीनो, आकाज राजा किरीत भाशेन देवाची परिक्षा घेवंक सोदिना. ह्या उतरांनी तो म्हणटा, ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा हांव करचो ना. देव इतलो खुशाल बरी जाता की हो राजा आपल्याचेर पातयेता. ह्या झुजांत सुद्दां, कोश्टांत सुद्दां आपल्या जिवितांत मोजेर पातयेवन तो आपले हे राज सोडटा. हाका लागून सर्वेस्पर ताका भासायता आनी म्हणटा, ह्या फुडें तुजे मोदें सरवंडार येतलो ही हांव भाकीत करता.
तुज्या जुदाच्या कुडींतल्यान एक सोरवंडार उत्पन्न जातलो, इमान्युएल. आमचे मोदें देव हें सदांच तुवें उतरां विस्वासान दवरचीं. जें कितें हें सर्वेस्परान जुदाच्या ह्या पोरजेक भासायलेलें तें आयच्या शुभ वर्तमानान पूर्ण जाता तें आमी पळयता. आनी बाबा भयणो, हेंच बाकीत जेजू संबंदी किरीत भाशेन जुजेक देवदूत स्वप्नांत सांगता आनी म्हणटा तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. देवदूत जुजेक म्हणटा, भियो नाका तिका मारयेक तुजी पोतीन करूंक, कित्याक जो भुरगो तिचे उदेशी जल्माक येतलो तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो आनी ताका इमान्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें पाचारतलीं. जें कितें देवान आकाश राजाक भासायलोलें तें देव जेजू वरवीं सोरवंडा तेच पोरजेतान उत्पन्न करून बाबा भयणीनो पूर्ण करता. जेजू ह्या संवसारान पातकांतली सोडूंक आपले पोरजेक दिसपोटी वावुरता. पयले सुवातेर बापाक तो खालती जाता. आपल्या जिवितान खुर्सार मरो पर्यंत परतून एकदां आमकां देवाची भुरगीं करूंक जेजू बाबा भयणो आपलो जीव प्राण दिता आनी आमकां सगल्यांक देवाची भुरगीं करून तो घेता. हे आपल्या जिवितान जियेता आसतना तो बाबा भयणो जायतीं उदाहरणां आमकां दिता. पयले सुवातेर त्या तरणाट्याक जेन्ना तो जेजूशी येता आनी म्हणटा, म्हाका सासणीक जिवीत जिवंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू म्हणटा, वच, तुजे लागीं आसा तितली गिरेस्तकाय तूं वीक आनी परतून म्हजेशी ये. आनी बाबा भयणीनो, हो मनीस आपले गिरेस्तकायेक लागून जेजूक नाकारता, विसोदता. आपली गिरेस्तकायेक तो चिकटून आसता, तरी पोत्यान दुसरो तरणाटो येता आनी म्हणटा, म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाय. जेजू म्हणटा, कोल्यांक आसा धुली पूण मनशाच्या पुताक विसो घेवंक जागो ना. बाबा भयणीनो, सामारेची ओस्तोरी जेन्ना बांयच्या कांठार जेजूक मेळटा तिचे सवें जेजू भासाभास करता आनी तिचें पातकी जिवीत तिचे मुखार उक्तें करता. आपलें पातकी जिवीत ही सामारेची ओस्तोरी ओडकून घेता आनी सोरवंडाराक आपलें जिवीत भेटयता. जेन्ना पोर्दुवाराक सांपडलेली ओस्तोरी जेजू मुखार हाडटात तिका सगळे फातरावंक सोदतात. फारिझेव, धर्मशास्त्री पयस रावन जेजूक पळयतात कितें करता तो. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमचे मोदें कोणूय चूक नासलो आसत जाल्यार पयलो तुमी फातर काडचो आनी तिचेर मारचो. बाबा भयणीनो, जेन्ना ही पातकीन पोर्दुवाराक सांपडलेली जेजू सवे येता तेन्ना म्हणटा, वच, दुवे आनी पातो करी नाका. आनी बाबा भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करूंक आमी म्हणटा तिका मारी मागदालेनो कोणूय ती ओस्तोरी जावं ती जेजूचो पाटलाव करता. उपरांत जेजू बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान वायट स्वभावाचे मनीस कोण ते 2 वसूलदार नायकिण्यो जे जेजू फुड्यान येतात तेन्ना किरीत भाशेन जेजू तांचें मन बदलता. देखीक जेजू जाकेवाक सांगता, आज तुज्या घरा हांव जेवणाक येतलो. जाकेव हें आयकून आपलें जिवीत सगळेंच बदलता आनी म्हणटा, सोम्या आयजतान हांवें कोणाक नागयला जाल्यार म्हज्या गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां. कोणाक नागयला तांकां हांव दुप्पट फारीक करतां. कित्याक आज ह्या घरांत म्हाका सोडवण मेळ्ळी. आनी जेजू म्हणटा, आज ह्या घरांत शांती आयली. बाबा भयणीनो, शांतीचो कुंवर तो. तुका आनी म्हाका आपोवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. पाटलावदाराक अशी आमचें जिवीत न्हवसरूंक आज किरीत भाशेन तो उलो मारता. ही लागशिल्ली तयारी आमी करता आसतना किरीत भाशेन आमचें पातक सोडून आमची न्हवसरणी जावंक तो उलो मारता. एक जाणार मनीस म्हणटा, देर इज गूड इन एवरी बॅड पर्सन अँड देर इज an iota of bad things in every good person. ओय बाबा भयणी, खरें. एका वायट मनशा सवें इलें ना इलें बरेंपण आसा आनी एक बऱ्या मनशा सवें बाबा भयणीनो कितें ना कितें वायट आसताच. 4 पांयांचो घोडो चुकता जाल्यार 2 पांयांची आमी मनशां आमचे सवें अस्कोताय आसाच. आमी चुकता
आमी पडटा जायते फावटी जेजूक आनी आमच्या पेल्याक आमी दुखयता. आज आमकां पातकांतली आमी उठूंक आमच्या जिवितान उदीक आमी आमचें पातकी जिवीत ओळखून घेवंक तोच सुरवंडार आमकां उलो मारता. बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या जिवितान आमी जियेता आसतना अदीक आनी अदीक आपले गवडीक चिटीन आमचो बिस्प साहेब अशें म्हणटा, संदान संस्कारांतल्यान देवा आनी भावा भयणी कडेन आमचे तुटलोले संबंद नव्यान तीज जातात. म्हणटच संदान साक्रामेंट कन्फेशन आमी अदीक आनी अदीक घेवंक गरज. तुटलेले संबंद आमचे देवा सोवे आनी आमच्या भावा भयणां सोवे परतून भावा भयणीनो बांदून येतात. इतलेंच न्हय, तो म्हणटा पिडेस्तांचे माखणे वरवीं आमकां पेकोवणेची कुरपा मेळटा. गवडी चीट आमकां 1:3 हातून ती आमकां मेळटा. म्हणटकूच जे आमकां बिस्प साहेब उलो मारता तेंच आमकां सुरवंडार आज उलो मारता आनी म्हणटा तुजें जिवीत नोसोललें जावंक गरजेचें. बाबा भयणीनो, एक भाग्योत मनीस अशें बरोवन म्हणटा, each one of us comes into this world with a song to sing, a promise to keep and a message to give. No one else can sing the song I have to sing or keep the promise that I need to keep or give the message I ought to give. बाबा भयणीनो, हाचो अर्थ म्हणल्यार कितें? आमकां जोड एकल्याक देवान ह्या संवसारांत बेश्टी जल्माक हाडूंक नात, पूण आमकां सगल्यांक एक किरीत कार्य दिवन पाठयलां. आमी जोड एकल्यान ह्या संवसारांत येता तेन्ना आमचे जिविताचें कार्य करूंक गरज. So each one of us have to sing the song that we have to sing. No one else can sing that song. आमी जोगल्यांनी जो निर्णय केल्लो तो निर्णय बाबा भयणीनो आमी सांबाळूंक गरज. Each one of us has to keep the promise that we have made to God and to our family members. आमी जोड एकल्यान बाबा भयणीनो संदेश आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक दिवंक जाय, तो आमीच बाबा भयणीनो संदेश दिवंक जाय. दुसरो दिवंक आमकां तयार आसचो ना. आनी हाका लागून बिस्पाचे हे गवडीक चिटीन आमकां काय बरें बिस्प साहेब आपले गवडी चिटीन फळां बरीत मार्गदर्शन करून 3 वस्तू दिता. सृश्टी संबंदीन, मनशां संबंदीन आनी कुटुंबाच्या वांगड्या संबंदीन. सृश्टी संबंदीन बिस्प साहेब आपले चिटीन अशें सांगता, जबाबदारेन दोनीपण चलोवन सत्यानाश करची ताळणी पयसावन आनी नवें रूप दिवन सृश्टी तरेकवार वायटांतली सुटका दिवंक सगल्यांचें आमचें कार्य. म्हणटूच आमकां सगल्यांक एक बाबा भयणीनो कार्य आसा. वी हॅव अ ड्युटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आमची सृश्टी सांबाळूंक. दुसरें, मनशा संबंदीत तो अशें म्हणटा, कातोल्क भावार्थ्यांक तशें कातोल्क न्हय त्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक आनी दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक भेट करून तांचें सूख दूख वांटून घेवन आकांताच्या वेळार तांच्या गरजांक पावूंक तांकां सोमेस्तांक तरेकवार वायटांतली आमच्यान सुटका दिवंक येता. एक बरें उतर जेन्ना आमचे क्रिस्ती भावा भयणां सवे आमी भावा भयण दिता, एक बरी भेट आमी करता आमच्याच भावा भयणीक, आमी बाबा भयणीनो आदाराक कोणाच्या पावता, तेन्ना आमचो वावर आमचे बाबा भयणीनो निर्णय बरे जातात. अदीक आनी अदीक शांती समाधान आमी जिवंक पावता. आनी कुटुंबाच्या वांगड्या संबंदीत तो अशें म्हणटा, घोव बायले मदें एकामेकाक मानान लेखप, अस्कोतायो मानून घेवप, बरें पडून दादोस जावप, वायट घेतलां तें विसरप, सुखान दुखान सांगात दिवप, फावो तितलो मोग मेळोना जावन वो शिस्त उणें पडून सांडून गेल्यान त्या भुरग्यांचो हुस्को धरप आनी तांकां माये मोगान वेंगोवप, आपल्या आवय बापायच्या कोश्टा त्यागाच्या ओमत्या कोळशार उदक ना करप, तांकां मान दिवप, तांचे अस्कोतायेन तांकां जाणट्यांच्या घरांनी घालचें सोडून तांचो मोगान परमोस करप, हें सगलें एका कुटुंबान देवाच्या सोडयलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक
बहुत गरजेचें. आनी बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक एका कुटुंबान जियेता आसतना भोव करून तरणाट्यांक आमच्या वडिलांक मान दिवंक आमकां आपयता. घोव बायलां कशी एकामेकाची अस्कोताय मानून घेवप, घोव बायलां कशी एकामेकाक मानून घेवप, घोव बायलां कशी एकामेकाचो मोग करप, आमकां तोच सुरवंडा राजुलो मारता. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमची तरणाटीं साळडुलीं आसात. आमच्या तरणाट्याचेर नदर मारल्यार तीं घुस्पलोलीं आसात. नकळत आपूण खंय वेतात तीं फुडार कितें तो, कित्याक जें कितें तीं पळयतात तें तीं घेतात. जें कितें दिश्टी पडटा तांकां बरें दिसता, जगजगता तितलें भांगार कशें दिसता. पूण रियलिटी इज क्वायट डिफरंट. म्हणटकूच जण एकल्यान आमी आमच्या जिवितांत जें गायन आसा तें करूं. ईच वन ऑफ अस हॅव टू सिंग आवर ओन सॉंग. Each one of us has to keep the promise that we have made, and each one has to give a message of our life. आज बाबा भयणीनो, आम कम्युनियन आयतार पाळटाव. आयच्या दिसाक हो कम्युनियन आयतार आमी पाळटा आसतना आमच्या ह्या इंडियेंत जायतीं 2 प्रांतां आसात जीं गरीब आसात. बरी खबर परगटूंक तांकां जायते कोश्ट, जायते त्याग तांणी करचे पडटा. आज आमी किरीत भाशेन धर्मदान करतले, किरीत भाशेन आमचें कलेक्शन जातलें. हें कलेक्शन ह्या आमच्या गरीब 2 प्रांतांतल्या भावा भयणांक वेतले. आतां आमी म्हणटले कित्याक क्रिसमसाच्या समयार आमकां उगडास करूंक गरिबांचो हुस्को धरूंक, आमकां उगडास करूंक आमी पातकी, जरी तो देवान आमकां बक्षिल्ल्यान आमी दुसऱ्यांक भावा भयण मजत करूंक, आमकां उगडास करूंक की फूल ना पाकळे आमकां उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव उदीक मोग करता. भाव भयणीनो, आमी जिवितांत त्यागाचे जिवीत आपणावंक गरज. क्रिसमसाचे, नातालांची परब येतली, जायते आमकां उणें करून आमच्या गोजिवंत भावा भयणांक आमी पावुया. आयच्या दिसाक आमकां किरीत भाशेन कुरपां मागुया. आमची नवसोनी कोर सायबा. जशें आकाज राजान आपल्या जिवितांत तुजेर पातयलो, आमी तशेंच पातयोवंक आमकां शिकय. बाग्योन पेलाजिया आपल्या जिविताची नवसरणी करून एक बाग्योन जावंक पावली. आमकांय सायबा कुरपेच्या मार्गार व्हर. आनी शेवटाक आमचे मोदें देव आसा देखून संतोश बरीत काळजान आमची नवसरणी करून जिवंक आमकां कुरपा दी. हीच कुरपा आमकां सगल्यांक मागताना भाव भयणीनो, 20 तारखेर आमचे फिरगोजेन संदान साक्रामेंताचो किरीत भाशेन आमची समोरुमणी आसा. वी हॅव कन्फेशन्स ऑन द 20th 4 ते 6 वाजता. हाचो आमी फायदो काडुया भाव भयणीनो. आमच्या जिवितांत ह्या संदान साक्रामेंताचो बरो उपयोग आमी करुया. जिवीत नवसरुया, जेजू काळजान घेवया आनी नातालांची कुशालकायेची परब कुशालकायेन समोरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार सगलीं आमचो बावार्थ उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार वचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित आत्म्याक, कातोलीक पवित सोबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचे बोगसोनी, कुडीचें जिवण पोवन सासणाचें जिवीत. आमीन. देव आपले पोरजेची सदांच दया करता आनी उदारपणान तिच्या गोरचांक पावून सर्व तरेच्या वायटांतली तिका निवारता. ह्याच दयाळ देवा मुखार सोमेस्तांच्यो गरजो आतां आमी दवरुया. धीर दवर पुता, तुजी पातकां बोगसोल्लीं. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच संस्कारांतल्या आपले परजेक पातकां मेलूंक
जिवीत जिवंक सोपेपण दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूर कर. तुमचे आदी केल्ल्या देवाच्या हिंडाची गोवले वरी राखण करात, ताची काळजी घेयात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायटाच्यो सांखल्यो तोडूंक उडोवंक नागरिकायेची राखण करूंक तांकां सुटकेन बोललेलें जिवीत जिवंक फावो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूर कर. सोदोल हातांनी ती दुबळेंक वाडटात, ताचे बरेपण तोखतलें सदांकाल. आयज आमच्या दोन कम्युन्या आयतार पाळटा. आमच्या देशांतल्या दुर्बल 2 प्रांताचे तशेंच धर्मीक संस्थांचे गरजांक उदारपणान पावोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूर कर. मनशां भायलें कितेंच ताचे भितर वचूंक तांकां मेली करूंक शकना, पूण भितरल्या भायर सरता ते मनशाक मेलो करतात. आमी सगळीं भोव लागशिल्ल्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक तयार जाता. भायलेच न्हय पूण अदीक करूंक भितरले तयारीचेर भोर घालूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूर कर. थोडो वेळ उगी रावन आमची थोडी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या घरच्यां पासत मागुया, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. भोव दयाळ बापा, आमच्या गोरजांनी आमकां पाव आनी सोडयलोल्या भुरग्यांचे कुरपेवून आनी उजवाडीक जिवीत जिवंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. C25, page 39. C25. उबी रावया. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागयो तांकवार मारेची कूस सुफोड केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी
त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारचा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काडी आनी सूर ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटले उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची उडूक दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळू आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgi tuka soisu, o sorgi tuka soisu, sorves porace navieta, sorves porace navieta, daga soisu, daga soisu. बापा रोसन पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन मला फोडली. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सरपणीची कास
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत आसतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनव शिवोन फळांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखार मोड पुरेवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सगात तुजी पळय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरबंधुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या पातकांचें बोगसोणें मेळटलें जाल्यार आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक गरज हें जेजू आमकां प्रार्थनान शिकयता कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर हात जोडून म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां दिवा दय करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशें नोतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलो दी सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जी खुशी पावन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेत आनी राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये बापा कोसून देवून आयलोय आमचे सारको मुली जालोय सासणाक तुजें येवजून जालें आमचे मोदें मिराळ करचें सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये मनशाचोय मान कावतो जालोय चक्रा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पदकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये ग्रेगरी लुईस आणि मॉली डॉली क्रास्ता रावता चिकालीम एअरपोर्ट रोड देवाचे कृपेन काज जाता विल्सन डायस पूत एलियस फ्रांसिस्को डायस आणि रोझिना फेर्नांडीस रावता चिकालीम हो लग्न जाता मारिया औरोला डिकॉस्टा दू कायतानो पावलो डिकॉस्टा आणि मिलाग्रिना डिकॉस्टा रावता चांदोर देवाचे कृपेन काज जाता जेसन पीटर फेर्नांडीस पूत जॉन फेर्नांडीस आणि विता पियदाद फेर्नांडीस रावता कोलवा लग्न जाता मायोला डोरेटी डिकॉस्टा दू आग्नेलो आगुस्टिनो डिकॉस्टा आणि पेरपेतोआ सोकोरो पेरेरा रावता चिकालीम देवाचे कृपेन काज जाता जेसन बेर्नार्डिनो मोंतेरो दू सोंपलेल्या जेरोनिमो मानुएल मोंतेरो आणि मारिया लिना डिसोजा रावता बांबोलीम हे लग्न जाता मिरियाना आंतोनिया de Souza दू मारियो आल्फ्रेड de Souza आणि ग्लासिया मेरी de Souza रावता आल्तो चिकालीम हांचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा इगोजेच्यो कोडोन्यो गेल्या आयताराक आमचे फिरगोजेन कलेक्शन जाला 19,370 रुपया आयचे जे कलेक्शन जातले बाबा भयणीनो ते सगळें कम्युनियन आयतार म्हणटच हें कम्युनियन हाका वेतले आमच्या इंडियेक आतां फॉरेन फंड्स येनात म्हणटच आमच्याच गरीब दोन प्रांतांत जी डायसिसीस वीच आर पुअर हांकां हें कलेक्शन वेता म्हणटच तुमचे फूल नापाकडी तुमी दिवची थंय एनवलपां आसात कोणाक जाय ताणें ती एनवलपां वचची आनी थंयसर आपले फूल नापाकडी तुमी घालची आयचे फिरगोजेन जें कलेक्शन जालां बोल्स आमी एकठांय केलां तेवूय तांकां वेतले म्हूण तुमकां कोडीत करता आमचे फिरगोजेंत नातालांची परब समारोपणी खेरीत भाशेन 24 तारखेर मिडनायट सर्वीस 11:30 वरांचेर जातली ह्या मिसाची मांडाबोड सगळी PPC वांगडी करतली सकाळी उपरांत 25 तारखेर 7:30 वरांचेर पयले मीस आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स म्हणजे कोमिन्यांव दिवंक येतात ती भावा भयणां मिसाची
ही सेवाधर्मीक रीत सांबाळटली. दुसरे मीस 9 वरांचेर सेंट मॅरी मॅगडलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली ही किरीत भाशेन ही सेवाधर्मीक आपली समोरमणी सांबाळटली. सोनवाराचे मीस जे जावचे आसले आमचे फिरगोजेन इंग्लीश भाशेन तें जावचें ना. तशेंच दाबोली कॉपेलांत 6:30 वरांचें जातलें तेंवूय जावचें ना म्हूण तुमकां कळीत करता. आमचे फिरगोजेन आज किरीत भाशेन आमची फिरगोज साफाय करपाचो दीस म्हणटच जनरल क्लिनींग सगल्यांक तुमकां तुमच्या विभागाच्या वडिलांनी घडयेक तुमच्या सॅक्टर लिडरांनी तुमकां कळयलां आसतलें. मागता लोकां लागीं किरीत भाशेन इगोजेची साफाय करूंक झाडू एअर डस्टर्स आनी कितें वस्तू आसात ते तुमी घेवन येवच्यो आनी साफ करची. कित्याक इग्रोज तुमची हें देव मंदीर तुमचें आमचें न्हय बाबा भयण आमी सेवा करतात म्हणटच आदी हांगासर 2 जाण बायलो वावर करताले. हाचे मुखार जानेराच्या म्हयन्यांतान तुमी सगळी इगोज साफाय करतले. एक सॅक्टर आमी घालतले आनी तुमी सॅक्टर इगोजेची साफाय करतले. हाचे मुखार कोण साफ करचो ना म्हणजे आमी पयशे दिवन तांकां साफ करूंक लायतले ते आमी बंद करतले. कित्याक हांव नको खंय ताणें कॉमेस जालें पूण आमी आदी इग्रोज साफ करताले. सगळे फिरगोजांनी एक सॅक्टर येवन 2 सॅक्टर येवन साफ करतात. मोदेंच खंयचे कॉमेस जालें हांव नको घडयेक आमी पॅन्डेमिकाक लागून कॉमेस केल्लें तें आतां आमी परतून बंद करतले आनी एक सॅक्टरान येवन इगोज साफ करची म्हूण आमी मागता. आमच्या ह्या इगोजेन किरीत भाशेन क्रिसमस बाजार 22 डिसेंबराचेर जातलो 5 ते 8 वाजता. त्याच दिसाक आमचे तरणाटे तुमकां कुडीत करूंक लायता. कोणूय तर स्टार मेकींग कॉम्पिटिशन करूंक सोदता एक नोखेत्र करूंक सोदता वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट हाचें तुमी करचें म्हूण ते मागतात. आनी तुमची एंट्रीज 22 तारखेर दिवची 6 वरांचेर. थंय क्रिसमस बाजार जातलो थंय तुमी दिवची म्हूण ते मागतात. भाऊ भयणीनो आमचे फिरगोजेन 27 तारखेर आमचो फॅमिली डे. आतां हाचे विशीं 2 उतरां. आमची सॅक्टर लिडर आसा ती घोडेक तुमचे फुड्यान कुपन घेवन येतली 150 रुपया एक कुपन. कोणाक तर खुशी आसा तांणी सुबेज घेवची पूण एक गोराब्यान घेवची म्हूण आमी मागता. ती आपल्या फायद्याक करिना न्हय म्हूण आमी इगोजेच्या फायद्याक करिना. जायते फावटी घर समज आसा सगलो आमी करता तो फायदो करता म्हूण कांय फायदो जायना भाव भयणीनो. पूण तुमच्या बरेपणाक एक समुदाय कसो आमी इगोर्जेचो पंगड कसो आमची समुदाय आमी फिरगोजकारां तुय एका मनाची एका काळजाची जावं आमी सगळीं एकठांय जातले. त्या दिसा आमचे कडेन एका वाड्यांत लग्न आसा कांय परवा ना. फुकट मेवता तुवें जेवण जेवंक वचो नाकात पूण हांगासर येवन अदीक ह्या कार्यक्रमांत तुमी वांटो घेयात आनी अदीक आनी अदीक तुमचो तेंको दियात. कोणूय तर वचो ना तुमी कुपन काडात दुसऱ्या गरिबांक तुमी दियात. हे भाशेन तुमचो क्रिसमस बरे तरेन तुमी सारात. 28 तारखेर होली इनसंट डे निरपराधी बाळकांचो दीस 8 वरांचेर किरीत भाशेन आमच्या सगळ्या धाकट्या भुरग्यांक मीस आसतलें दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी त्या दिसाक भुरग्यांचेर आशिर्वाद आसतलो. हो आशिर्वाद जाल्या उपरांत फॉलोड बाय स्पोर्ट्स. भुरग्यांक एक स्पोर्ट्स करतली आमची कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन. आयच्या दिसाक किरीत भाशेन जमात्यो आसात हे भाशेन समुदाय मिटिंग्स माउंट कार्मल समुदाय देवसुआ पिकेन लुइजीन लुकस हाच्या घरान 5:30 वरांचेर. सेंट एन समुदाय माटवें दाबोली आल्बर्ट गामा हाच्या घरान 6 वरांचेर. 19 डिसेंबराच्या हांव लेडी ऑफ वालांकनी समुदाय रेंद्राबाद कॉन्स्टान्सियो गामा हाच्या घरान 6 वाजता. सुत्रायदोची समुदाय तुमच्यो जातात जाल्यार निमितां दिवन तुमी म्हणिनाकात आमी लग्नाक वेता आमी हांगा वेता थंय वेता. ना, समुदाय जमाती आसात एक वांगडी तरी समुदायाचे जमातीक वचूंक गरजेचें. पंचायतीन नोटीस धाडला तेणी किरीत भाशेन कोडीत करूंक लायलां. तुमचे फाल्यांच्या दिसाक फ्लॅग हॉइस्टिंग आसतलें. उपरांत प्रेपरेशन ऑफ वॉर्ड डेव्हलपमेंट प्लॅन तुमची कसलीं सजेशन आसा जाल्यार आनी प्रपोजल आसात तुमी दिवचे म्हूण ते मागतात. तशेंच मेमोरंडम आयला कसलो तरी तांचे हे ग्रामसभेन स्पेशल ऑर्डिनरी ग्रामसभेन तातूंत प्रायम मिनिस्टर योजना आसा ताचेर ते प्लॅन तुमकां मेमोरंडम सांगतले तुमी थंयसर राजी जावचें म्हूण ते मागतात. किरीत भाशेन ग्रामसभा जातली म्हूण ते कुडीत करूंक लायतात. उबी रावया.
आज किरीत भाशेन दुयेंतीक आतां आमची सगलीं युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स कोमयाव घेवन येतलीं तांकां तुमी तयार दवरचे. सूर विस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुद्वेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार G2 पेज 98 G2 Jesu, yo tu yo, bawa guni, suluk yo, patok amche, kaluk yo, sausa sokung, kuluk yo, del tu bexiu, mon bato. Urtu fulu do itlo, on shak soro